चालूच उरतली. आयज आमी तुमकांय चडांत चड देव करूं तुमकां प्रेसाक, कित्याक जेन्ना आमी ऑक्टोबरान आमची फायट हांगा जेन्ना स्टार्ट जाली फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स, आनी तुमी सदांच स्पेशली खूब मिडिया आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया, तेंच्यांनी हायलायट करून ब्रेकिंग न्यूज हो फ्रंट पेज ही प्रसिद्धी आमच्या समाजाक दिल्ल्या गरज. हांव तुमचो दिलगिरी आसा, तुमचे आमी उपकारी आसा. जशे हांव हांगा प्रत्येक प्रेस भाव आसा तेंचे उपकार आठयता आनी एक मागता, हितून आमच्या भितर डिफरन्सीस कांय ना. आयचो रिपोर्ट आसा पळय खोशेचो आसा, आयचे विक्ट्री आसा ती सगळ्यांची आसा. ही ह्या ग्रुपाची त्या ग्रुपाची विक्ट्री ना, ही समाजाची विक्ट्री आसा, ही न्यायाची विक्ट्री आसा, ही सत्याची विक्ट्री आसा. आनी आमी सदांच म्हणटालो आमचो रविराय, सत्य आसा ते विजय आसा. जय रुद्रेश्वर. ते मेंबर जे आसा पळय 5,000 आणि 3,000 डिफरन्स वगैरे ते मेंबरांचे जे तेंचे कमिटीन घातलेले पळय 5029 मेंबर्स आणि तुमच्या कमिटीन 39 घातलेले. आय काय ते मेंबर आसतले काय तांकां परत कितें मेंबरशीप करची पडटली? जालो क्वेश्चन. हे ऑर्डरीन कितें म्हटलां, देवानंद नायकान ते लिस्ट सबमीट केला, लिस्ट तेजेर 5,000 प्लस. उपेंद्रान गेला तेजेर 3,900. आता कायदो कितें म्हणटा तेजेर पळय, हांव कायद्याचेर कायदो कितें म्हणटा, खंयचीय संस्था आसा रेजिस्टर्ड मेंबर आसा ते मेंबराक रेजिस्टर्ड एक्सेप्टन्स घालते सरकारा कडल्यान, डिस्ट्रिक्ट रेजिस्टर्ड. आता सरकारान मागीर कितें म्हणला पळय की जो आंकडो आपल्या कडेन आसा पळय, जो आंकडो सरकारा कडेन आसा पळय तो आंकड्याचेर इलेक्शन जातलें. तो कोणी दिल्लो? तो आंकडो कोणी दिल्लो? आंकडो कोणी दिल्लो? पळय सरकारा कडेन आंकडो दिल्लो पळय तो जेन्ना 15 जेन्ना आमचें रेजिस्ट्रेशन जालें 282 बाय गोवा 2015 रेजिस्ट्रेशन जालें, त्या टायमार सरकारा कडेन लिस्ट सबमीट केलें, मेंबर्स लिस्ट. कमिटी तुम्ही कमिटी 2015 अनिल होबळे तेन्ना रेजिस्ट्रेशन जालां. आमचें रेजिस्ट्रेशन लॅप जालें. आमचें रेजिस्ट्रेशन पयलें 1962 पयलें रेजिस्ट्रेशन, पूण तें लॅप जालें म्हणून परत रिरेजिस्टर जालें 215. केन्ना ही ऑर्डर लॉ डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. Because if I remember, we have the things and you have been fighting this matter in the court. नहीं, that is well taken. No, I'm telling you about the order. Wait, किती आसा न्ही? Section. Okay. So as far as what you got, तुमका example तुम्ही आमकडे दिला, because you are not always saying better आसा, court आसा. Has this been shown to the court? Yeah, finally किती झालं? Anybody can go to the court. त्या भाषेत तर तुमच्याच घ्या, दुसरं कोण असं म्हणणार त्या भाषेत तुम्ही उरलेले ऍक्च्युली गेले स्वतःला भाव म्हणून यू आर ऑल्सो नो व्हॉट यू हॅव डन, करेक्ट? सो इज इट दॅट मॅटर रिझॉल्व इन द कोर्ट ऑल्सो? No, आम्ही ऑल पेटिशन हांवें कितें करतलें एज अ वेटरन मेंबर सेक्शन 20AA हांवें सेक्शन 20AA एंड 3C आमचे रिन्यूवल कर आनी सेक्शन 20AA यू अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू कंडक्ट फ्री एंड फेअर इलेक्शन. आता कोर्टान गेल्यार सेक्शन 20A कोर्टाचे डायरेक्शन आसा ते सेक्शन 20A तो गेला कोर्टान अशोक नायक सेइंग दॅट सेटिंग असाइड ऑफ माय अमेंडमेंट शुड बी रिस्टोर्ड. आणि खंय बाकीचे ऑल पेटिशन हॅज बीन डिस्पोज, ऑल पेटिशन देयर ओनली वन पेटिशन 2016 which is coming on 27th of the month, but that is under section 20A and this order is under section 20AA 1A saying that government has absolute power in matter of dispute between the two groups to appoint an administrator, and government has utilized that power. The law minister had issued that order under section 20AA. हायकोर्टात तुमका ऑर्डर दिला म्हणजे सरकाराक ऑर्डर दिली म्हणून म्हणता का? हायकोर्टात सरकार ऑर्डर दिली. हायकोर्टात कोण गेलो?
जेन्ना हे मॅटर गेले तेन्ना 8 तारखेर 5 तारखेर ऑगस्टाच्या आमचो देवानंद रिट पिटिशनाक गेलो सरकाराक हायकोर्टाक सेईंग दॅट हे जे ऑर्डर आसा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराची अंडर सेक्शन 3C and 2A डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कितें केलें सरकाराक ऑर्डर दिली की अंडर 3C टू 20A अपॉइंट कर आनी रजिस्टर हें कर 3C ओन्ली सरकाराक आसता जेन्ना लॅब जाता पळय तेन्ना ओन्ली सरकाराक पावर आसता ते रिन्यू करता तेजेर देवानंद नाईक अपिलान तितून रिटर्न घेवन रिटर्न सरकारान कितें म्हणलें की ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जाला हेजेर ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्टेड ही ऑलरेडी रिकमेंडेड तेन्ना देवानंदाच्या लॉयरान म्हणलें हियर बिफोर गिविंग द ऑर्डर आमकां आयकून घे सो जज डबल बेंच आसलो डबल बेंचान सांगलें सरकाराक 6 विका भितर 3Cचेर डिसायड कर आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टी दोगांकूय मॅरिट्साचेर आयकय आनी 2 वीक आनीक तुगेले आनी 20A गरज पडली जे रिकमेंडेशन आसा जाल्यार तें तुमी सरकारान 7 म्हयने 8 वीक न्हू 7 म्हयने कांयच करूंक ना देवानंद परत 20 तारखेर आतां 2026 कंटेम ऑफ पिटिशन घातलें तें पिटिशन डिस्पोज जालें पयलींचे ऑर्डर बाय डायरेक्टीव 8 विकाची डायरेक्टीव दिलें डिस्पोज पिटिशन देवानंदान कंटेमान गेलो आतां तेन्ना सरकारान कितें सांगलें की आमी 4 विकांनी हेजेर हियरिंग घेता आनी तें पिटिशन डिसिजन घेता आतां 4 वीक जाता त्या दिसा आमकां नोटीस दिली 19 तारखेर from the district registrar on the behalf of on the direction of chief minister who is also the law minister. आम्ही गेले आमचे लॉयर गेले देवानंद गेलो दोगांची हियरिंग जालें एक वराचें हियरिंग जालें दोगांच्यो बाजू दोगांनी स्टेमा फुड्यान एज अ लॉ मिनिस्टर एज अ प्रोसिजर ही हॅड हर्ड अस आनी आमी रिटर्न दिलें तेणें रिटर्न दिलें आनी बेस्ड ऑन दॅट द ऑर्डर इज बीन पास. संजू आतां जो एडमिनिस्ट्रेटर नेमला सरकारान एडमिनिस्ट्रेटर तो आतां जी कमिटी आसा देवानंदाच्या अंडर आसा ती तेजे फूल तेजो ताबो घेतलो एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर तशेंच आसा की केन्ना तें इमिजिएटली तेमचे तेणें तेन्ना हें घेतलें तेका कोण डायरेक्शन रिकमेंडेशन स्टेट रजिस्टर तो तेका तेजेर समाजाच्या ऑफिसाचो ताबो कोणाकडे तो तेजे एडमिनिस्ट्रेटर ओके आनी सो ते म्हणले सगळ्यांक थँक्यू म्हणले सीएमान म्हणले सगळ्यांचे नांव घेतली पूण दे आर एक्टिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट दे बाय देमसेल्फ दे आर नॉट हेल्पिंग नो 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 दॅट सेइंग तुम्ही थँक्यू थँक्स पण कितें आसा एक कितें आसा पळय इतलो त्यो डिले जाल्ले आनीकूय डिले करूंक शकतालो गव्हर्मेंटाक हांव कितें म्हणटा आमकां न्याय दिलो पळय सरकार डिलेड बाय पर्पज म्हणटा जाय जाल्यार करूंक शकता आतां पळय ही ऑर्डर आमचो डिमांड 1 वर्स पयलीं हीच आसलो एका दिसांनी दिवं येतालो पूण तेका आतां 1-1.5 वर्स लागले पूण तितून कितें जालें पूण आमी कित्याक सांगलें आमी आतां बेजाराचेर बसले आमी परतूय एक वॉर्निंग दिल्ली की आतां जर बसना परतूय आमी बसतले आमी डेमोक्रेटीक वे आमी आमचो प्रोटेस्ट करतले ओके सायलेंटली पिसफुली रस्त्यार बसून थंय बसून रजिस्टरून केलं फायर कोर्टान केन्ना तांचे फायर मारून इन्स्पेक्टर जनरल हायकोर्टान स्टे एरिया परत रिकन्सिडर कर म्हणून सांगली डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमची केन्ना रजिस्टराकडे केली ती ऍप्लिकेशन किती त्यांचं स्टे किती भायर मारले तुम्ही ऍप्लिकेशन केली रजिस्टर जेन्ना दोन तीन मॅटरीसी पयली न्ही एक अमेंडमेंट आमी चॅलेंज केल्ले पयली गजाल म्हटल्यार एक अमेंडमेंट आमी चॅलेंज केल्ले अमेंडमेंट कितें आसलो इट वॉज अनकॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कितें म्हणटालो तांचे एक तर कोरम नाशिल्लो अमेंडमेंटाक टू थर्ड मेंबर आशिल्ले नो मेंबर किंवा 10 मेंबरान तो अमेंडमेंट केलो ताच्या लागून आमी चॅलेंज केलो फर्स्ट अमेंडमेंट 2 अमेंडमेंट केले ताचे एक अमेंडमेंट केल्ले की म्हजो भाव आतां हांव दुसऱ्या जातींतल्या हेच्या चलये बरोबर लग्न जालो जाल्यार आमी दिवप एक ते अमेंडमेंट आसलो 50 वर्सांकून सकयलो मनीस कुड नॉट हॅव कंटेस्टेड दिस इलेक्शन हो दुसरो अमेंडमेंट आसलो दीस वी हॅड चॅलेंज पयली 50 इयर्स दीस आमी
आमी चॅलेंज केले, आमी जिखले सुद्धा, आमकां रेजिस्ट्रारान ऑर्डर दिली, त्या तांच्यांनी टेक्निकल ग्राउंडान वचून हे केले, दुसऱ्या पार्टीन जे कमिटीन आसले सगळ्यांक पार्टीन करूंक ना म्हणून एक दिसान त्यांची ऑर्डर पडटली, ती पडतकच परत ती हियरिंग घेतली ताणें, सगळ्यांक नोटीस धाडली, ती सुद्धा जिखले आमी, पहिली ऑर्डर जिखल्या, दुसरी ऑर्डर जिखल्या. मागीर आले इलेक्शन पयली एजीएम केले तांच्यांनी, एजीएम केले 3 मिनटान एजीएम सोंपयले, फास्को केल्ली, सगळे पळोवन पयलीं धाडिल्ले, प्रश्न विचारपाक आमचे 10 सगळे उबे रावले, तेन्ना ते प्रश्न उत्तर कांयच दिवना, एजीएम कितें बरयलें तें व्हरून रेजिस्ट्राराक दिलें, ती चॅलेंज केली, ती परत तशीच टेक्निकल ग्राउंडार आमच्या सॉरी पयली रेजिस्ट्रारान आमच्या फावरार दिली, परत टेक्निकल ग्राउंडार ती वयर गेली, परत रिकन्सिडर केली, ती सुद्धा जिखल्या. आता ती चॅलेंज करतली, ही दोन्ही ऑर्डर तेंच्यांनी चॅलेंज केली, जेन्ना ती दोन्ही ऑर्डर चॅलेंज केली तेन्ना रेजिस्ट्रारान एक रिपोर्ट दिलो, पयली स्टेट रेजिस्ट्राराक रिपोर्ट दिलो की येस हांगा खूब कॉन्फ्लिक्ट आसा, देर इज अ मिसहँडलिंग ऑफ अकाउंट, देर इज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही ऑर्डर स्टेट रेजिस्ट्रारान दिल्ली आमकां, ती दॅट चॅलेंज जेन्ना चॅलेंज केली तेन्ना आमचो एडवोकेट जनरल साहेबान ऑगस्टची ऑर्डर दिली that there is a recommendation from the state registrar to appoint an administrator. In that order, the Augustची order clearly बरयल्या, ही जी ऑर्डर आसा न्ही माननीय मुख्यमंत्रीन दिल्या ती बेटीन आयज बसून दिवना, एक 6 का 7 महिने डेलिब्रेशन घेवन एक आमकां पयलीं दिसतालें हो गव्हर्नमेंट आमच्या बरोबर आसा काय ना, भंडारी समाजा बरोबर आसा काय ना, आमकां दिसतालें, आमकांय क्वेश्चन मार्क आसताले, कित्याक उठ सूट तांच्या बरोबर त्या ग्रुपा बरोबर एक फोटो येतालो, तांच्या मंत्र्या बरोबर फोटो येतालो आनी आमच्या कांयच आयकून घेनासले. आयज हे गव्हर्नमेंटान सगळे सानिशे करून 16 पेजी ऑर्डर दिल्या, आमचे सगळे आयकून घेतल्या आनी कायदेशीर पद्धतशीर हांव ताका लागून आमच्या प्रेसिडेंटान अध्यक्षान पयलीं स्वतः मुख्यमंत्रीक हे केला, अभिनंदन केला आनी आभार व्यक्त केला ताका लागून. ते मानतात सोळा पेजीची ऑर्डर सायन मारल्या चीफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर आणि ह्या 2 वर्सांनी कितें घरामध्ये घडल्या ही शॉर्ट हायकोर्टाची ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर, स्टेट रजिस्टर सगळे आहा, तितून वचून तुका ते पळोवंक शकता कळ्ळें तुका, ते सगळे स्टडी करूनच लॉ मिनिस्टरान, लॉ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी, स्टेट रजिस्टर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर, प्राचीन नायक म्हणून आसले ती इन्क्वायरी ऑफिसर आसले तेंचे सब रजिस्टर तेंचे कडेन सगळी चौकशी करून ती ऑर्डर काडलेली. संजू लॉ डिपार्टमेंटाची ऑर्डर दिता चॅलेंज करपाक गांवांत अशें कितें आसा, ती चॅलेंज करता तेका आमी पळय जी ऑर्डर आमकां कित्याक करूं, आमी जे कितें मागलेलें पळय न्हू ती ऑर्डर आमकां येवन आमी पीसी घेतल्या, आतां कोण वयतले काय न वयतले त्या काय उलोवंक शकना. संजू बाब, आतां भंडारी समाज हो सगळ्यांच्याक मोठो समाज गोंयांत, लोक संख्येन निवडणुकीचे आतां 2027 सालची येणारी निवडणूक आहे, हेजेर जवळ जवळ मुख्यमंत्र्यान ऑर्डर दिले काय म्हणटा. पळय आमी एक आसा, आमी इलेक्शनाचेर काय उलोवंक शकना, इलेक्शन आनी ऑर्डरीचे कितें आमची फायट आसली आतांची न्हू, आमची कंटिन्यू फायट आसली आनी आमी रस्त्यार येवपाची शिटकावणी दिली, आमकां न्याय मेळटा, आमी हे तरी आमी इलेक्शनाचे हे आमी काय सांगूंक शकना आनी तेजेर आमचो कमेंट जाय. आता इतले जाले, इतले त्रास भोगले, हांवें तेका पयला कितें मागीर सगळे म्हणटा सगळे आमचे सगळे झाले आमचेच भितर आय हो आमचेच भितर गाडी तो कोणी का तसो म्हणटा तेणी पयलीं कितें घातलें जे फाटलें कितें जालां पळय सगळे इसरोया अरे सगळे इसरोया. आतां म्हाका सांग ऑर्डर काडली कितें म्हणून आमचो काय मागीर तूं उलय आमचो कितें हेतू आसलो हे फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें पळय न्हू आमी म्हणटाले कितें एडमिनिस्ट्रेटर न्ही त्या दिसा सेवाच्या फुड्यान सांगलें जेवण तुका उबो रावपाचो तूं राव आमचे कोण आहा ते आमी रावतले कोणी राव. आतां एडमिनिस्ट्रेटर आमचे मागणी कितें
ॲडमिनिस्ट्रेटर नेमा आणि बाय इलेक्शन इलेक्शन घ्या कोण उभे राहा. ओके, फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावचें अशें तुमचें म्हणणें आसा. कोणें उबे रावचो, पूण जे निवडून येतले हो भंडारी समाज खंयच्याय एका पक्षाच्या दावणीक बांदता ते परत तुमी तेंच करतले काय म्हणटा. आणि कसो कोण कोणी मानता ना कोण निवड आसता ते. चांपे आमचे संजू 2015 संजू 2015 गव्हर्नमेंट नंबर तू कोण म्हणून हां ओके, हांव म्हणजे समाजाचो म्हणून विचारता. पत्रकार तो मदीं कार्यकर्ता आसता. आपल्याकडे एक्सटेन्शन दिले सो ते एक्सटेन्शन जे आसा ती इलिगॅलिटी ताजेर आमी कंप्लेन घातली आनी ती कंप्लेन घालून ती डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराकडे आशिल्ली. सो आतां ते कितें जालें, जे आमी कितें मागलेले जे तांच्यांनी तरी फुडें कमिटीन एमेंडमेंट्स केले तेवूय भायर पडले, तेवूय तांचे जावन तरी तांच्यांनी हें केलें की कमिटीन ती काडली. इलेक्शन फेअर केलें ना, जे इलेक्शन तांच्यांनी केलें पळय ते सारको प्रोसिजर फॉलो केलो ना. जे कोणाक पळय भितर आपूण जर कॅन्डिडेट म्हणून हें घातलेलें आपणें तांची भायर मारली, ती भायर मारून फक्त आपूण अनअपोज आयले आनी ते अनअपोज येवन मागीर परत आनी इलिगॅलिटी करपाक लागले. म्हणून ही सगळी जी पळय कंप्लेन जी आसा ती आमकां ह्या ऑर्डरी प्रमाणे आमकां सगळे जे आसा आमचे सगळे सुटाव जाल्लो आसा. सो ते क्लियर जाल्ले आसा. सो क्लियर जालें म्हणटकीर आतां फेअर इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर घेवंक शकता आनी ते इलेक्शन घेवन मागीर कोणें उबो रावन ते त्या प्रमाणे करपाक जाता. संजीव बाब, एक क्वेश्चन आसा की जी समिती आसली देवानंद तेंच्यांनी जे वकील केले कोर्टात हे लढले ते सगळे समाजाचे पैसे वापरला, तुम्ही तुमचे पैसे वापरले. फाल्यां तुमची समिती येयली जाल्यार ते पैसे वसूल करपाक तुमी हे करतले काय? समाजाचे पैसे वापरले. एक सांगता, जे कितें इलिगल आसा ते इलिगलूच आसतले. ते आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसा, एडमिनिस्ट्रेटर हॅव टू डू अकाउंटेबिलिटी. 4 वर्सांचे ऑडिट जावना, ते ऑडिट आतां ऑर्डरीन केलें, ऑडिट ऑर्डर काडटा. ते ऑडिट जेन्ना जातलें तेन्ना अफरातफर जाल्या वो कितें पयशे इलिगल पडले जाल्यार ते येतले आनी येयले जाल्यार तोच ऑर्डर दितलो बाबा ते इकॉर्ड. संजय बाब ते बरें म्हणटा सर, इलिगल केले काय इलिगल सो जे मनीस इलिगल करता तांकां इलेक्शनाक बारा आवडना. पळय कायदो जो कायदो तेजे पळय तेजे तुम्ही सांगता पळय आयक सांगता तुमच्या वेपाराक डिसायड करता. पळय कायद्यान जर ताका एलाव आसा जाल्यार आयज जेलीन आसलेलो मनीस कॉन्टेस्ट करूंक शकता कायद्यान आसा. तशें जर हे कायद्यान बसता जाल्यार तो कायद्यान ताका आसतलो. वी आर नॉट अ जज टू डिसायड. संजू 2015 तुम्ही जी गव्हर्नमेंटाक सबमिट केली पळय तुमची समाजाची 2015 हय तातूंतले तेच आतां फाल्यां इलेक्शन कॉन्टेस्ट तांकां ताच्या समज आतां नवीन मेंबर जाता समज फाल्यांच्यान नवीन मेंबर येयले तांकां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक मेळटलें. गव्हर्नमेंटान तुमी दीस केले तेजे आंकडो कितलो आसलो? 3914 कितलो? 62. संजय तुमच्या हिशोबाप्रमाणे केन्ना निवडणूक केन्ना जातली? ॲडमिनिस्ट्रेटर शुअर डिसायड करता. बरें, थँक्यू.